पेडणे आरटीओ कार्यालय, अबकारी खाते, पोस्ट कार्यालय, पशुसंवर्धन कार्यालय, टॅक्स आणि भौशीक बांधकाम खात्यांची कार्यालयां भाड्याच्या सुवातेत चलयतात. या चडशा कार्यालयांच्यो इमारती मोडपाक पाविल्ल्यान फाटलीं कितलींशींच वर्सां सावन बंद आसात. अबकारी आणि पोस्ट ऑफिसाचे जमनीर सुसज्ज 2 इमारती बांदल्यार भाड्याच्या सुवातेत आशिल्लीं ही कार्यालयां एकाच सुवातेत हाडल्यार सरकाराचे कितलेशेच पयशे वाचतले. मात हाचे कडेन खंयच्याच सरकाराचें लक्ष गेल्लें ना. स्वताच्या जागेर इमारती बांदून विकास करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हाका एक तेंचे कडेन मागणी करपाची आहा. पेडणे तालुक्यात अशी कितकी तरी गव्हर्मेंटाची सरकार दरबाजी जी ऑफिसां आसात ती कोणाच्या तरी घरान, कोणाच्या ऑफिसान अशी कार्यरत आसा. जेणे करून आता पोस्ट ऑफिस, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस, टॅक्स ऑफिस ही प्रत्येक एका जर व्यक्तीक खंयच्या तरी कामाक वचचें पडलें जाल्यार ताका हेल्पटी घालुचे पडटात जे जाग्यार ना. म्हाजें अशें म्हणणा की पेडणे तालुक्यान जी पयलींची फॉरेस्ट आमचे एक्सायज ऑफिस जी बिल्डींग आसली तेतूर पयलीं आमी ल्हान आसतना ट्रेजरी ऑफिसर सुद्दां आमी एकदां बघलेले आसा. ती बिल्डींग अक्षरशः आतां मोडून पडपाची आसा. तेव्हा सरकारान ह्या इमारतीचो पूर्ण विचार करून थंय विजीट देवन आज जी इमारत आसा तेचे भिंती एकदम बरे आसात. वयले छप्पर जे आसा ते कंप्लीट भिजान आज ते अर्दे कोसळलेले आसा. जर ही बिल्डींग उबी करीत आनी तेचेर फर्स्ट फ्लोअर किंवा आनी जर इमारतीर वाडयत जाल्यार हे सगळे जे जे गव्हर्मेंटाची जी ऑफिसां भाड्यान जी कार्यरत आसा ती सगळी त्या ठिकाण एका थंय येवं शकतात आनी लोकांक तेंचो भरपूर फायदो जातलो. जेणे करून पोस्ट ऑफिस, जे सिव्हिल रजिस्टर हे सुद्दां ऑफिस पयलींची एक बिल्डींग आसली पोस्ट ऑफिस पोलीस स्टेशनाच्या देगेक तेची परिस्थिती तशीच दैनंदिन जाल्लेली आसा. ती आतां सबंद कोसळपाच्या हेचेर आसा. तेचेरय विचार करून पेडण्यात सरकारी कार्यालयाची एक जी बिल्डिंग आसा की ज्याच्यात सगळी कार्यालयां सांबाळूंक शकांक ना. सरकारी जागो आसा त्याच्यात तशा प्रकारची परत जर एखादी मोठी बिल्डिंग बांधली तर म्हाका दिसता की सगळ्या जी बिल्डिंग्स आसात किंवा सगळी जी ऑफिसां आसात वेगवेगळ्या अशा प्रायवेट घरांनी आसात ती एकत्रीत जर हाडली तर लोकांची जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर जातली. आज बघलें जाल्यार ते सेल टॅक्स म्हणा किंवा पोस्ट ऑफिस आहा हे प्रायवेट घरांनी आहात. कमी रेंटाच्या ह्याच्यात जेव्हा ती ही ऑफिसां असली तेव्हा थंय कोण काय असं विशेष लक्ष दिनसलो. आता प्रायवेट लोक जे आहेत ते बरे सोयी दितात त्यामुळे ते भरमसाठ बिलय दिवंक थंय तयार असतात. तर गव्हर्मेंटान ह्याच्यावर विचार करून जी अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातली कार्यालय असतात ती प्रायवेटायझेशन म्हणजे प्रायवेट ह्याच्यात असतात. बरोबर आहा. कित्याक आतां आरटीओ ऑफिस आहा ते भाड्यान चलता. हांगा आमचे पेडण्या सरकारी कितकेशेच जमनी आहा. टाउन हॉल आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट आहा ती आतां मोडकळी इल्ले सारकी गेले तेजेर तर ऑफिसां घाली सगळ्यांक आमकां पेडणेकारांक बरें पडटलें. कितें ऑफिसां हांगा आहा सगळीं विस्थापीत जाल्ली आहा ऑफिसां. सरकारा कडेन कितें पयसो ना काय ना. सरकार जे आपूण हें केलें म्हणटा ते आपूण जे हें केलां म्हणटा आपूण आपली बश्टी प्रसिद्धी घेता